नमस्कार, पोळ्या प्रुडंट खबरो। सेजा वेदांताच्या 5,000 कामगारांचेर संकटाची शक्यता आहे। आमोणेच्या कामगारांक फुडल्या म्हयन्यासावन पगार ना। मुख्यमंत्री म्हणटा ऑक्टोबरासावन डंब उखलूंक सुरू। गोवा डेरीचो वादग्रस्त एमडी सावंताक निखळायात। दूधकार गोरवांक घेवन डेरीच्या गेटीर बेमुजत उपासक। एमडीक खंय पडिल्ले ना डेरीन भ्रष्टाचार। मुख्यमंत्री मंत्र्याच्यो उखलाप्यो जापो। रोख व्यवहार करपी कॅश क्रेडिट सहकारी सोसायटी बंद करपाचो सरकाराचो विचार। मुख्यमंत्री म्हणटा असल्यो सोसायटी डिपॉझिटाक घेतात, रिणां वाडटात, जातात गायब। सीबीआयची पर्वरे एनसीबी ऑफिसाचेर धाड। इंटेलिजन्स ऑफिसर भानुदासाचेर भ्रष्टाचाराचो दुबाव, घराचेरूय धाड। भ्रष्टाचार विरोधी मोहिमेखाला देशभर 19 राज्यांनी 110 सुवातींनी धाडी। मडगावचे हुमकळिल्ले रिंग रोड आणि वेस्टर्न बायपास प्रकल्प तडीक लावपाचो प्लान। रिंग रोडाचो प्लान बदलून 78 घरां साल्वार। वेस्टर्न बायपासाक केंद्र आणि गोयचो 75-25 फॉर्म्युला। रायबंदराच्या गँग वॉर केशीन 4 गँगस्टरांक अटक। पणजे पुलिसांनी धरलो गौरीश बांदोडकराक। ओल्ड गोवा पुलिसाच्या ताब्यात 3 जाण, कोर्टान मारलो रिमांड। आणि ढवळे शाळेच्या भुरग्यांक मार बडय केशीन स्कुलाचो लायब्ररियन अमित सावंताक अटक। 2 भुरग्यांक बडयल्ले, एकल्याक चडूच मार लागला। हाताक फ्रॅक्चर, तकलेक मार। प्रिन्सिपल लायब्ररियनाची चूक केली मान्य। सेजा वेदांताच्या 5,000 कामगारांचेर घरा वचपाची पाळी येवं येता। सेजा वेदांतान आमोण्या प्लांटावेल्या कामगारांक फुडल्या म्हयन्यासावन पगार मेळचो ना म्हूण खंय स्पष्ट सांगला। कंपनीचे घोषणे उपरांत काचाबूल जाल्ल्या आमोणेच्या कामगार युनियनाची खासा बसका जाली। कंपनी धाडटा जाल्यार गोंया भायरूय वचपाक ते तयार। मुख्यमंत्री म्हणटा डंब उखलूंक ऑक्टोबरान सुरू। मायनिंगाचे कितें ते म्हयन्याभरान कळटले। सरकार 6 म्हयन्यां भितर मायनिंग सुरू करपाचें उतर दिता आसत जाल्यार सेजा खंय कामगारांक फूल पगार दिवंक तयार जातले म्हूण कामगारांक विश्वास। नेक्स्ट मंथाच्यान आमकां सॅलरी ना म्हटल्या। कितल्या कामगारांक सॅलरी आसची ना? सॅलरी जवळ जवळ म्हाका दिसता आमच्या सेजा ग्रुपाच्या म्हणजे सेजा वेदांताचे म्हणजे एंटायर ग्रुप जवळ जवळ 4,000 सुमार 3,500-4,000 लोक आसतले। सॅलरी मेळची ना अशें सांगलां। आणि दुसरी गजाल तेणी फक्त आमचे जे काम वर्किंग चालू आसा PIP आणि कॅमला आणि पॉवर प्लांट थंयसर सॅलरी दिता म्हटले। आमच्या युनियनाचे सांगता आमच्या युनियनाचे 900 लोकांक सॅलरी ना। 900 लोकांसून 300 लोक काम करता, तांकां सॅलरी मेळटली। 600 लोकांक सॅलरी मेळची ना अशें फक्त वर्करांचे सांगलां, ऑफिसरांचे सांगूंक ना। ऑफिसर तितलेच ऑफिसर आसा आमच्या कडेन मॅचिंग, तांकां तीच परिस्थिती, तांकां सॅलरी घालूंक ना। फुडल्या म्हयन्यात कोणा सॅलरी आसची ना? सुमार जवळ आमच्या युनिटाक जवळ 700-800 लोकांक सॅलरी आसची ना आमच्या युनिटाक। वर्कर सगळे धरीत जाले आणि बाकीचे युनिट उरले न्हू, बिचोले उरले, सुर्ला उरले, वास्को उरले, म्हणून टोटल ते 5,000 वयर जातले। म्हणजे आम्ही कंपनीक रिक्वेस्ट केला की आमचे जे वॉल्वो मशिनां जी हांगा चलता गोंयान आसा आयडल ती कर्नाटकाक व्हरा, कित्याक आमचीच कंपनी, जावं खंयच्या दुसऱ्या युनिटाक व्हरा, तेजेर काम करपाक आमी येता। हे प्रपोजल दिला की आमी भायर म्हणून काम करपाक रेडी ना अशें ना। सेजा गोवा वर्कर युनियना थंयसून आमी खुबशे विचार केल्ले आसा की खंय खंय येवपाचे। हे हाफ सॅलरी हे लास्ट ऑप्शन आमचे। आयज म्हाका फूल कॉन्फिडन्स आसा कंपनीचेर की सपोज गव्हर्मेंट तर सांगात आमचे की फुडल्या 6 म्हयन्यान काम चालू करता म्हणून गोंयचे मायनी चालू करता म्हणून तरू कंपनी आमकां फूल सॅलरी दितली। पूण एक ठाम जाय की एश्युरन्स गव्हर्मेंटा कडसून की नेक्स्ट 6 मंथ आमी चालू करता। आयज अशी परिस्थिती जाल्या की गोंयान सगळ्यांनी मायनी बंद, म्हणजे सगळ्यांनी कामगारांक काडल्या, सगळ्या मायन ओनरांनी उरल्या सेजा गोवाचे म्हणजे वेदांताचे, आणि आता उरल्या ते सीएमाचे चड लोक उरल्या। विश्वजीत राणे मिनिस्टर तेजे उरल्या, पावसकर उरला आणि काब्रालाचे उरल्या। जे आज गव्हर्मेंटान आसा मिनिस्टर म्हणून आणि मोठ्या हुद्द्यांचेर
तेंचेच लोक उरल्या आणि तांकां फुडल्या म्हयन्यान सॅलरी आसची ना. इतले मजगती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची मायनिंग बेल्टांतले आमदार सरपंचां बरोबर बसका जाली. ऑक्टोबरा सावन ऑक्शनांनी डंप उखलपाक सुरू म्हूण तो सांगता. मायनिंग खात्यात पुराय वेळ संचालक आनी उपसंचालक नेमतले. सीएमान सांगले आपली फर्स्ट प्रायोरिटी जी आहा ती खंयचे परिस्थितीन मायनिंग सुरू करतलो. सद्या पयली डंप आनी मागीर ऑक्शन जो म्हाल आसा तोय बी आपूण सुरू करपाचे. ऑक्टोबर पयलीं ऑक्टोबरान सगळ्यांक काम मेळटलें म्हणून सीएमान आमकां सांगलां. त्यो मायनिंग आत्तां जी आहा ती क्लियरिटी केन्ना जातली सारकें एक दोन मेन मायनिंग केन्ना जातली एक म्हयन्या भितून सारकी क्लियरिटी मेळटली म्हटलें तेणी. पूण सद्या तरी आपूण तुमकां आतां सांगता की ऑक्शन आनी जे हे आसा डंप तेजेर सद्या चालू आसा. सरकाराचे फुडें कशें वचपाचें ते प्रयत्न चालू आसा. आनी तेणी विशेश अशे खास मनीसूय आज फूल टायम हें दिल्लो आसा, तेणी डायरेक्टर दिल्लो आसा मायनिंगे खातीर. हेच विशेश ह्याच विशया खातीर लिगल एडवायजर 2 अपॉयंट केल्ले आसा की मायनिंग कशी सुरू जातली आनी कशे पद्दतीन फुडें वयतले हे करपा खातीर. पण आयज आमकां मुखेलमंत्र्या बरोबर उलयल्या उपरांत कळ्ळें की मायनिंगेचो विशय मुखेलमंत्र्यान खंय पर्यंत व्हेल्लो आसा आनी हेची सविस्तर म्हायती मुखेलमंत्र्यान स्वताहून आपल्या तोंडान आमचे 2 जाण आमदाराच्या हुजीर आनी आमी टोटल जे मायनिंग एक सादारण आमी एक 7-8 पंचायतीचे लोक हांगा आयिल्ले. 7-8 पंचायतीचे सरपंच आनी प्लस आमी वर्कराच्या हितूर युनियन लिडर. ही गोश्ट त्या कंपनीक आनीक चड दीस करची पडची ना. तोंडान चड 2 म्हयन्याच्या आत आपूण ह्यो ज्यो कितें आसा तें मायनिंग स्टार्ट करतलो. हांवें कशें स्टार्ट करतले एक लास्ट पर्यंत सांगलां की आपूण जर हें जालें जाल्यार मोदी पर्यंत वचोन जो कितें विशय जर आपलो हांगा खंय अटकावता जायत जाल्यार आपूण मोदी पर्यंत वचोन तो विशय आपूण सॉल्व करून गोंयच्यो मायनिंग आसा त्यो बेगीनच्या बेगीन स्टार्ट करतलो अशें फूल आश्वासन दिलां. आतां मायनिंगाचें कितें आसा ह्या ऑक्टोबर पर्यंत आतां जे आमचे डंप्स आशिल्ले किंवा जो माल आसा ताजे हँडल करपाचे पयलीं आसा. प्लस सेंट्रल गव्हर्मेंटाकय सीएमान आनी आमच्या पार्टीन अप्रोच करपाचें ठरयलां. तर त्या प्रमाणे आमचें एक्शन चालू आसा. फुडले 1 म्हयन्या भितर ठरतलें कितें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. टॅक्सीवाले PWD वाले आणि काय शिष्टमंडळां काँग्रेसीक घेवन मेळटात. येता त्या विधानसभा अधिवेशनात तांचो विशय काडचो म्हूण एक निवेदनां. तातूंतले ज्वलंत आसात ते विशय काँग्रेस खंय अधिवेशनात काडटली. मंगळारा काँग्रेसीची CLPची बसका जाली. बसके उपरांत विरोधी पक्ष फुडारी बाबू कवळेकार मिडिया कडेन उलयलो. कोणाचे क्वेश्चन कितले येयल्ले आसात, कोणाक विचारपाक चान्स पडटा, कोणी सप्लिमेंटरी विचारप हेजे सगळें आमचें डिस्कशन जालें. हे असेंब्लीक ऑलमोस्ट सगळ्याच फिल्डांतले लोक पावल्ले आसात. जे मायनिंग धरून ते टॅक्सीवाले धरून ते होमगार्ड धरून ते बटालियन पुलीस धरून ते वेगवेगळे फिल्डांतले टिचर जावं PWDचे हाजे 1600-1700 लोक आसात जे सोसायटीचे लोक PWD सोसायटी लोक आसात. गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाचे त्या सोसायटीचे जे लोक आसात, वॉचमॅन आसात. मागीर अशे सगळे फिल्डांतले आपले येवन आपले भशेन मेमोरंडम दिल्ले आसा आनी असेंब्लीक आपलो हे रेज करचे अशें सगळ्यांचें म्हणणें आसा. आमी तांकां ह्याच सांगपाचो प्रयत्न केलो सरकारा फुडें सुद्दां फाल्यां दवरतले जाल्यार तुमी हें नाका तें नाका म्हणल्यार तुमची बाजू एक कडेन खंय तरी वीक पडटली. एटलीस्ट बाबा हें नाका आमी तेजे बदला हें लाया मिटर लाया अशें तुमी म्हणपा जाय न्ही. टॅक्सीवाल्यांक चोर म्हणपी फुडारी स्वता कितले नितळ आसा ते आपूण दाखयता म्हूण आलेक्स उलयता. ताका ॲप बेस्ड सर्वीस नाकाच. Every time we can't say somebody is a thief, we can't say taxi but चलयता वो टॅक्सी वालो एक चोर म्हणून तेका माफी म्हणून जायना. तो एक सादारण गोंयकार आनी जे पडकोण चोर म्हणटाय ते कितून लिंपाय तेणें म्हाका सांगोचें. हे टॅक्सीवाले पड चोर म्हणटाय तेणें हांव सांगता ते कितून चोर ते. आनी डेमोग्राफी चेंज करून नाका. BJP गव्हर्मेंट डेमोग्राफी गोंयची चेंज करूं सोदिता. गोंयकारांक डिस्प्लेस करूं सोदिता. क्लियर येस आय एम व्हेरी क्लियर. असेंब्ली उलयतलो ॲप पॉयंट ऑन जावपाचो. टॅक्सीवाल्यांची बुधवारा ताळगांवां सभा जाता. ते सभेक काँग्रेस आमदारांक आमंत्रण. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. गोवा डेअरीचो वादग्रस्त दुबावीत MD नवसो सावंताक निखळावचो म्हूण दूदकाड डेअरीच्या गेटीर गोरवांक घेवन बेमुजत उपासाक. गायच्या दुधाचेरूय दूदकार 5 रुपया वाडोवन मागतात. MDक खंय दूदकारांचे पडिल्लेच ना. डेअरीन वता थंय भ्रष्टाचार. इतली वर्सां डेअरीन उघड अंधाधुंदी चलूनय मुख्यमंत्री आनी सहकार मंत्र्याच्यो उखलाप्यो जापो. दूदकार काडटा घश्टे डेअरीतले बुकले मलय खावन चल्ले. अरे म्हज्या काय हांगा आसुनी मरे. अरे गायो म्हज्या हांगा आसुनी न्ही. अरे अर्द वर जावन न्ही तूं वरभर दीसभर म्हाका सांग पूण म्हज्या गाय म्हज्या दोळ्या मुखार हांगा आसता. हांगा जर कितें जालें आसत
जाल्यार तुमी सगळे रिस्पॉन्सिबल. गोवा डेअरीचे संचालक मंडळ आणि एमडीच्या कारभाराक विटून निमाणे दूधकार गायींक घेऊन गोवा डेअरीच्या गेटीर पावले. दूधकारांनी मंगळारा डेअरीचे गेटीर हाडून गोरवां बांधली आणि एमडी नवसो सावंताक निखळायात म्हणून उपास सुरू केलो. पुलिसांनी गोरवांक थंयच्यान काढून रस्त्याकडेक बांधली. गायच्या दुधाक 5 लिटर दूध 5 रुपया लिटर दूध दरवाड जाय. हांगा जो भ्रष्टाचारी एमडी बसयला ह्या एमडीक तांणी ताबडतोब काडून उडोवप ही आमची दुसरी रास्त मागणी. सेल जो आसा तो 90,000 लिटर आशिल्लो तो आज 60,000चेर आयला. म्हणजे हांणी फक्त हांच्या पगाराचो विचार केला, आमच्या दुधाचो दूधकारांचो कांयच विचार करना. आमकां गेली 4 वर्सां जालीं आमकां बोनस ना, तर आमकां प्रायस डिफरन्स मेळटालो तोय ना. आणि हांकां मात्र सगळे बोनस जाय, 7th पे जाय, सगळें जाय. डेअरीच्या अंधाधुंदीचो दूधकारांमदी बोवाळ पडला. आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान डेअरीतली स्कॅमां उचसूंक सुरू केल्ली. मात उपरांतचो प्रमोद सावंत सरकार कानार केस काडून आसा. इतले जावनूय सहकार मंत्री तर म्हणटा ताच्या काना मेरेन खंय काय पाविल्लेच ना. तांचो इश्यू कितें आहा तो म्हजे पर्यंत अजून पर्यंत कांय पावलेलो ना. पूण डेफिनेटली हांवें पेपरांच्यान वाचिल्लें आसा. जे कोण आसात पयलीं आय एम गोइंग टू गिव अ डायरेक्शन टू माय रजिस्ट्रार टू लूक इन टू द मॅटर. मुख्यमंत्री तर म्हणटा ताणें खंय रजिस्ट्राराक कितें तें पळोवंक सांगलां. गोवा डेअरी आहा पळय तुमची येदो व्हडलो सेक्टर तेजे आतां पळय तो सांगला हांवें ताका आत्ताच इन्स्ट्रक्शन दिलें. गोवा डेअरीचो चेअरमॅन म्हणटा आंदोलनाक बशिल्ल्या दूधकारांच्यो मागण्यो मान्य जावपा सारक्यो नात. नवा एमडी नेमपाची खंय प्रक्रिया चल्ल्या. म्हणजे पयलो डिमांड आसता 5 रुपये गाई दुधाचे वाडोवपाचो. जर आमी गाई दुधाचे 5 रुपये वाडयले जाल्यार मार्केटां आमकां 5 रुपये वाडोवचे पडटले, जेणे करून सगळे आमगे गोंयकारां लोकांक 5 रुपये दूध पॅकेटाचेर म्हारग घेवचे पडटले. आनी ते सद्या तरी परिस्थिती आमकां करपा नाका. आमी तेजे फुडें विचार करतले. बरो ऑडिट जावपा आहा तेजेर विचार करून ते कितें आसता ते पळयतले. सेकेंड आसता आमगे विशय एमडी विशय आसता तो आमी ऑलरेडी प्रोसेस चालू आहा. 32 एप्लिकेशन आमचे येयले आहाय. तो प्रोसेस 1-1.5-2 म्हयन्याक तो प्रोसेस आमगे काबार जातलो. नवीन एमडी येतलो. नवीन एमडी येतकीर एका आमी कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस घेयलो आसा तो ऑटोमॅटीक वयतलो. आनी थर्ड विशय आसता म्हणजेलो दर फरक 18-19 दर फरक आतां आमी दिवंक शकनाय. तें दिवपा आहलें एडमिनिस्ट्रेटर टायमार मार्चां. तेमी मार्चां येवन जर एडमिनिस्ट्रेटराक सांगलें जर दर फरक आमकां दिवपा जाय जाल्यार तेन्ना येवन हें उपोशण केल्यार तें खरो अर्थ आसलो. आतां उपोशण करून आमी तें दिवपाक शकनाय. डेअरीच्या कारभाराची डेअरीची समिती धरून सहकार रजिस्ट्रारा मेरेन वेगवेगळ्या पावड्यार चौकशी जाल्या. एकूय चौकशी तडीक लागिल्ली ना. भ्रष्टाचारी, अकार्यक्षम, सायड बिझनेस करपी सहकारी स्टाफाक शिस्त लावंक भायर सरिल्ल्या प्रमोद सावंत सरकाराक गोवा डेअरीच्या अंधाधुंदीची उघड चॅलेंज. मात उखलप्यो जापो पळयल्यार सावंत सरकारान ही चॅलेंज घेतल्याशी दिसना. दूधकार काडटात घश्टे आनी डेअरीतले बुकले मलय खावन चल्ले. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी, विवेक प्रभू आनी तुकाराम मराठे. रोख व्यवहार करपी कॅश क्रेडिट सहकारी सोसायटी आता गोय सरकार बंद करपाक सोदता. असल्यो सोसायटी डिपॉझिटां घेतात, रिणां वाडटात आनी अकस्मात गायब जातात म्हणून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयला. रजिस्ट्रारान एखादो कायदो असल्यार असल्यो सोसायटी बंद करच्यो म्हणून मुख्यमंत्रीच उलयला. राष्ट्रीय सहकारी विकास मंडळाच्या कार्यशाळेक तो उलयतालो. हाज्या फुडें कॅश क्रेडिट कॉपरेटीव सोसायटी म्हणून जे रजिस्ट्रेशनाक येता पळय न्ही, बंद करप काय कितें? कायद्यान परमीट करता आसत जाल्यार फुडल्या 5 वर्सांक बंद करप. आनी कोरोना खूब जाल्यो. कितें करता खबर आहा? सगळे जाण म्हाका एक सोसायटी ओपन करपाक जाय, म्हाकाय चेअरमॅन जावपाक जाय. हांव थोड्या जाणांक लागीं हाडटा, थोड्यांचे पयशे लागीं करता, थोड्या जाणांक लोनां दिता आनी मेकळो करता. जालें सोसायटी. तिजो 2 वर्सांनी डूब. फुडल्या 5 वर्सांक खरोखरूच बॅन घालपाचो काय कितें? नवीन आनीक सुरू करपाच्यो ना. आसा त्योच चल्ल्यार खूब जाल्यो. इतक्योच चलत जाल्यार सुद्दां म्हाका दिसता गोंयाक खूब जाल्यो. कोणाक जर नवीन सुरू करपाक जाय जाल्यार तेच्यानी टेक ओवराचोय विचार करचो. थोड्यो बंद पडल्या, दिवपाक बिवपाक तयार आहा त्यो थोडोसो तेजोय. अजून मल्टीपर्पज सुरू करून परत कॅश क्रेडीट बिझनेस करपाक लागला. तोय खंय तरी बंद जावपाक जाय. हें म्हाका सामकें म्हजें ठाम मत आसा. हांवें सांगलां कायद्यान जस्ट परत एकदां रिव्यू करून पळयात आनी जाता आसत जाल्यार त्यो बंद करा निदान 5 वर्सां खातीर. हांवें ताका आतांच सांगलां भायलो कोण जर येवन नवीन कॉपरेटीव हांगा सुरू करता म्हणत न्ही, परमिशन दिवं नाका, बंद कर. अरे गोंयकारांक लुट्टलो आनी वयतलो कोणूय, हें सहन जावचें ना ह्यान फुडें. भितरल्यो 2408 सोसायटी ह्यो हावजींग सोसायटी आहा, त्यो कांयच करिना. हांवें ताका सांगलां थोडोसो एकठांय बदल कर, ह्या सोसायटींक सायडीक काडपाची गरज आसा. कारण दे आर नॉट इन एनी बिझनेस, दे आर जस्ट फॉर द हावजींग पर्पज. नेक्स्ट हांवें पळयलें की सेल्फ हेल्प ग्रूप कॉपरेटीव सोसायटी म्हणून 1344 रजिस्टर केल्या. खरें म्हणजे त्योय बी डायरेक्टली हितूर आयना.
तांचोय कितें तरी वेगळो विचार करपाची गरज आसा, कारण कॉपरेटीव एक्ट अजुनूय अमेंड करपाक जाय, कारण त्यो सोसायटी मातश्यो अजुनूय सायडीक काड हाजी इन्स्ट्रक्शन्स ताका दिल्या. सहकार मळार गोंयांत गुंतवणुकीक NCDC तयार आसा. सुमार 600 कोटी घालपाची NCDCची तयारी आसा. सहकार मळार वावुरतल्यांनी खंय उदरगतीचो रोड मॅप दिवचो. इट इज डिपेंड्स अपॉन द सोसायटी हाऊ मच दे पीपल आर टेकिंग द इंटरेस्ट. ह्या सगळ्या लोकांनी इंटरेस्ट घेवपाक जाय, तांच्यांनी आपलो प्रोजेक्ट रेडी करपाक जाय आनी दे वॉन्ट टू सबमीट द प्रोजेक्ट टू द NCDC. 6 कोटी रुपया गव्हर्मेंट स्पेंड करतो ना, किंवा दे आर नॉट गिवींग फॉर द गव्हर्मेंट इज गिवींग. म्हणजे कशें आसा, एके वाटेंतल्यान काही जाणांक गव्हर्मेंटाची गॅरंटी लागतली, काही जाणांक गव्हर्मेंटाचो सपोर्ट लागतलो. आतां आमी सपोर्ट कितें करतले, वी आर गिवींग द कन्सल्टंट, पॅनल ऑफ कन्सल्टंट टू प्रिपेर द प्रोजेक्ट. सहकार मळा खातीर सरकारान 25 कोटीचो पुरवणी अर्थसंकल्प पास करून घेवचो म्हण सहकार मंत्री गोविंद गावडेची मुख्यमंत्र्याक सुचोवणी. ह्या कोऑपरेटिव्ह मुवमेंटाक सपोर्ट करपा खातीर आमी एक सप्लिमेंटरी बजेटर प्रोविजन 25 कोटीचें करपाक थरलेले आसात. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे. CBIन पर्वरे नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो ऑफिसाचेर धाड घाली. इंटेलिजन्स ऑफिसर भानुदासाचेर भ्रष्टाचाराचो दुबाव, ताचे पर्वरे घराचेरूय CBIन रेड मारल्या. पुराय देशभर भ्रष्टाचारा आड मोहिमे खाला CBIन आयच्या दिसा 19 राज्यांनी 110 सुवातींनी एका बरोबर धाडी घाल्यो. 30 वेगवेगळ्या केशींनी ह्यो धाडी घाल्यात. फाटली कितलीशीच वर्सां हुमकळिल्ल्या मडगांवच्या रिंग रोडाचो प्लान बदलून सरकारान तो तडीक लावपाचें थारला. 79 घराचे बदला खंय आतां एकूच घर वतले. सरकारान हायकोर्टा मुखार स्पश्ट केले. मडगांवचो वेस्टर्न बायपासूय समजिकायेन फॉर्म्युला खाला. म्हळ्यार 126 कोटी गोंयचे आनी 40 कोटी केंद्र सरकाराचे अशें प्रमाण सरकार थारायता. सरकाराचे म्हणणे मान्य करून कोर्टान स्वता जावन घाल्यो याचिका कुशीक दवरल्यात. मडगांव रिंग रोड आणि वेस्टर्न बायपासाचे आडकल्ले कामाची 4 वर्सां फाटीं हायकोर्टान स्वेच्छा दखल घेतिल्ली. रिंग रोडा खातीर ज्यांची घरां मोडपाची आशिल्लीं तांणी विरोध केल्ल्यान सरकाराक फाटली कितलीशींच वर्सां तो प्रकल्प तडीक लावप जमिल्लें ना. आतां गोंय सरकारान हायकोर्टाक सांगला ते प्रमाण रिंग रोडाचो प्लान बदल्लो. मडगांवचो रिंग रोड पुराय करूंक 79 घरांची अडखळ काडपाक जातलो तो खर्च मतींत धरून सरकारा प्लान बदल करपाचें थारायलां. सरकाराच्या नव्या रिंग रोड प्लानात एकाच घराची अडखळ येता. हे घर म्हयन्याभरात काडटले. आडकल्ल्या वेस्टर्न बायपास प्रकल्पाचेर केंद्र आणि गोंय सरकाराचो खर्चाचेर 75 ते 25 फॉर्म्युला थारला. सरकारान कोर्टाक सांगले तें अशें. केंद्र आणि गोंय सरकाराचे बसकेत समजिकायेन जाल्लो फॉर्म्युला राज्य सरकाराक मान्य. ह्या फॉर्म्युला खाला प्रकल्पा खातीर एकूण 166 कोटींतले 126 कोटी गोंय सरकार, केंद्र सरकार 40 कोटी मोडटलो. कामाची रूपरेषा आणि सगळो डिझायन राज्य सरकार थारायतलो. वेस्टर्न बायपास पुराय करपाक मांडवी वेले 3रे पुला खातीर आशिल्ली तशी वेवस्था आसतली. सुरवातीक गोंय सरकार 126 कोटी रुपया घालतलो. उपरांत राज्य सरकारान ते केंद्रीय रस्तो येरादारी आणि हायवे मंत्रालयाक विनवणी करून परत मागपाचे. गोंय सरकाराची ही जाब आणि केंद्रीय रस्तो येरादारी आणि हायवे मंत्रालयाचो हयकार मतींत धरून हायकोर्टान ह्यो स्वेच्छा याचिका सध्या कडेक दवरल्यात. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. रायबंदरा फेरयेकडे मध्यानराती जाल्ल्या गँग वॉर प्रकरणात 4 गँगस्टरांक पुलिसांनी उखल्ले. आरोपी गौरीश बांदोडकराक पणजे पुलिसांनी धरला. ओल्ड गोवा पुलिसांनी जॅक, कमलेश आणि मनीषाक अटक केल्या. 4 जाणांक सांजे पणजे कोर्टान रिमांड मारलो. तळगावच्या 2 गटाची रायबंदरा चॉपर रॉड घेऊन आयतारा राती मारामारी जाल्ली. कृष्णा कुट्टीकर म्हणटा ताचो पंजोच चॉपरान वडयल्लो. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. ढवळे स्कूल भुरग्याक मारबडे केशीन स्कूलाचो लायब्ररियन अमित सावंताक फोंडा पुलिसांनी अटक केला. फोंड्या ढवळेच्या SS समिती स्कूलाच्या भुरग्याक लायब्ररियनान खंय बडयल्ले. 2 भुरग्यांक बडयल्ले, तातूंतल्यान एकल्याक मातसो चडूच मार लागला. हाताक फ्रॅक्चर आनी तकलेक मार लागिल्ल्यान लायब्ररियना आड पालकांनी फोंड्या पुलीस कंप्लेन दिल्ली. प्रिन्सिपल लायब्ररियनाची चूक मान्य करता. हांव आनी म्हाजो फ्रेंड भायर वतालो. सरांनी येत बी तो दार बंद केल्लो. म्हाज्या फ्रेंडान ओपन केलो आनी सरा दिसलें हांवें ओपन केला म्हणून. तो म्हाका मारपा आयलो, पांयांनी मारपा लागलो आनी क्लासीन छापता मारली हांगा आनी धाकटी तरी केली.
आनी पॅन्टी म्हाका दुखलो हाती लागले आनी हांगा लागले मागीर भायर म्हाका एट बीन येयलो आनी पांयान मारपाक लागलो आनी थंय व्हरून आनी मारलो हांगा. कोणे मारलो तुका? अमित सावंत. कोण तो? लायब्ररीयन. हातीक जखम कशी जाल्ली ते थंयच लागले ते बँकी लागले पळय हांगा कोन्ना लागले. केन्ना ही गजाल? केन्ना? सॅटर्डे. पुश केलं तुका दुखून उडयलो? ते दुखलो फाटल्यान. हाती कितें जालां आतां? हाती म्हाका बँच लागलो न्ही म्हाका सुटला. SS समिती स्कुलाच्या प्रिन्सिपलान स्कुलाची बाजू मांडली. शेनवार दीस ते म्हजे कडेन आयल्या पेरंट्स आनी जेन्ना हांवें पेरंट्स म्हजे कडेन आयले तेन्ना इमिजिएटली ताका आपोवन हाडून म्हणजे लायब्ररियनाक आपोवन हाडून जें कितें घडलें दुसरो जो PT टिचर आशिल्लो ताकाय आपोवन विचारलें कितें घडलें आनी त्या प्रमाणे हांव पेरंट्सांक सांगतलो अशें म्हणून आशिल्लो. तेजे नंतर परत काल म्हणजे सोमारा शेनवारा दीस पेरंट आयिल्ले म्हजे कडेन काल सोमारा परत आयले. सोमारा आयले न्हू जाल्यार म्हजे कडेन एक लेटर दिलें कंप्लेंट लेटर. सो तेन्नाय हांवें तांकां सांगलें की त्या टिचराची चूक आसा हें मान्य आसा आनी ताका हांव तुमचे फुडें हाडून आपली चूक मान्य करपाक लायता अशें म्हणून सांगलें. काल तो टिचर येवन आशिल्लो म्हणजे तो लायब्ररियन येवन आशिल्लो आनी आजूय तो येवना. तो आयलो की तांकां हांवें प्रॉमीस केल्लें की तो आयलो की तुमकां हांव फोन करून आपयतां आनी तुमच्या मुखार ताका चूक मागपाक लायता. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. पेडण्यात शेतकी खात्याच्या जमनीर एका अनवळखी दादल्याची डेड बॉडी मेळ्ळ्या. कोणे तरी ताका मारून हाडून वडयला आसूये म्हूण दुबाव. बॉडी चादरीन बांदल्या आनी त्या सुवातेर नायलनाची दोरी मेळ्ळ्या. बॉडीची वळख अजून पटिल्ली ना. पुलिसांनी पंचनामा करून खुनाच्या दुबावान चौकशी आनी सोद सुरू केला. पळोवपाक गेलो जाल्यार कोणाची तरी डेड बॉडी आहा म्हणून तेणी डायरेक्टली सोमतेच PIक फोन करून हे केलें आनी आमी स्वता थंय रावलो आनी बाकीच्यांक सगळ्यांक आपोवन ती बॉडी थंय आसा ती पुलीस येय पर्यंत आमी तिकडे रावलो की ती बॉडी आमकां आतां ताका कळना कोणाची. खूब करून अशी दिसता की खंयची तरी एक कोण तरी हॉटेल रातीक रावला आनी तेची ती मर्डर जाल्ली आहा. कित्याक बोर न्यूज मोर दॅन 3000च्या वयर आहा तेका लागून तेची कोण तरी वांगडच्यान मर्डर केल्ली अशी दिसता. पण ही व्यक्ती खंय तरी गांवा भायली आहा आनी पेडण्याची नसता अशी ओपन पलटो असल्या कारणान तो वळखांक कळना की आतां हेची जी फुडली जी विधी आहा ती सगळी पुलीस करतले. चादरी आणि जे इतर जे झोपण्यासाठी जे साहित्य आहे ते तिथं पडलेलं होतं. दोरी होती नायलॉनची, एक कंची होती आणि त्यामुळे तिथं पाहिल्यानंतर पुढे जाऊन की ते जी खोल दरी आहे सुमारे 15-20 मीटर खोलीची त्या अंतरावर ती डेड बॉडी तिथं पाहिलेली निदर्शनास आली आणि बाहेरील व्यक्तीची अंदाज अशी संशय असा आहे. पेडणे पोलीस इथं आलेले आहेत आणि ते पंचनामा वगैरे करणार. धार बांदोड्या रगाड्यान हैतली चोरया रेंव काडटल्यांचेर बेकायदेशीर ड्रेजिंग बंद करून 3 धाडी घाल्यात. रेंव जप्त केल्या म्हूण सरकार हायकोर्टाक सांगता. रेंव खोलून रगाड्यान हयची वाट लागल्या आयिल्ल्या न्यूज रिपोर्टाची कोर्टान स्वता दखल घेतिल्ली. न्हंयच्या ड्रेजिंगाचेर धोरण आसल्यार एफिडेविटाचेर मांडचे म्हूण कोर्टान सरकाराक सांगिल्ले. एफिडेविट घालूंक सरकार प्राज मागता. GFAची ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशनाच्या आदारान धुळेर स्टेडियमार सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सिस्टमीचेर कार्यशाळा सुरू. AIFFचो CRS संचालक संकल्प पुजारी प्लेयराचे रजिस्ट्रेशन पद्धतीचेर माहिती दिता. मंगळारा प्रोफेशनल आनी फर्स्ट डिव्हिजन क्लबाच्या पद्धतीन कार्यशाळेन वांटो घेतलो. GFA संलंगीत क्लबांक कार्यशाळा 13 जुलै मेरेन चलतली. Anything that is from the government, that is from that document has to be from the government. The reason is a player who is above 18 will not play in age tournament. So even if there is a 23-year-old kid and if you upload the mark sheet of the player, we'll be all okay with it. Basically if there is a club who is having a trial, so they can register those players. This is only to have database, nothing else. CRS is a central registration system. Then players register करपाक टोर्नामेंटाक बी. So they basically एक easy way find out केल्यार क्लब्सांक easily coordinate करपाक. जेन्ना तुमी जाणा की चर्चिल ब्रदर्स आय लिगेन आहा तशें FC गोवा ISL आहा तांकां इजी हें रजिस्ट्रेशन करपाक. बट लोकल क्लब्सांक मातशी डिफिकल्टी जाता फॉर द
पेपर वर्क सगळे हँडमेड करपा मॅन्युअली एन्ड टायम ऑफ मॅच ऑर्गनायझेशन बरी डिफिकल्टी जाता क्लब्सांक आनी मॅच ऑफिशियल्सांक. बेसिकली हो सिस्टम केला पळय तो बरो इजी आनी चड त्रास ना. एवरीथींग इज ऑनलायन. बेसिकली तूं मॅन्युअल लॅपटॉप वा कंप्युटराचेर कितें डेटा एंटर करता तो डायरेक्टली ट्रान्सफर जाता AIFF सिस्टमाचेर. तो तांकां पयलो GFAक मेळटा, GFAनसान AIFF पावता आनी चड डिफिकल्ट कांय ना. सगळे डॉक्युमेंट्स रेडी करून स्कॅन करून अपलोड करपाचे एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द AIFF. बेसिकली सगळे कॉम्पिटिशन टायम मॅनेजमेंट टायम इजी जातले ऑपरेट करपाक. कितें डिफिकल्टी चडशी ना. मातशें एक 2-3 दीस वयता प्लेयर्स अप्रूव जावपाक आनी कॉम्पिटिशन वील गो व्हेरी स्मूथ ऑन दीस. बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबुक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीचेर लायव्ह पळोवपाक मेळटा. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.